आमी हे वचपाचें नियाळ करता आसतना मोगाच्या भावान भयणो आमच्या जिवितान नियाळ करुया. जायते फावटी आमकां आमच्या जिवितान देवान जायतें दिल्लें आसा, जायत्यो मिलाग्रो केल्ल्यो आसात आनी तरी आसतना न्हू आमी देवाचेर भार दवरूंक फाटीं सरता जेन्ना आमी अमके परिस्थितीन पडटा तेन्ना. आनी जेन्ना आमी अशें करतात मोगाच्या भावान भयणो आमी आमच्या जिवितान मागीर सगळें बरें चलना. आमी सगळेंच प्रॉब्लमां जातात, सगळे त्रासूच येतात आनी आमी निराश जातात आनी मागीर आमी म्हणूंक पावतात न्हू देव आमचें आयकना म्हणून. पूण जाता ते भशेन न्हू मोगाच्या भावान भयणो आमी आमचे वटेन आमचो भावार्थ घट करूंक गरजेचो. आमचो भरवोसो आमचो विस्वास जेजूचेर घट करूंक गरजेचो. आनी आमी हें केल्यारूच आमच्या जिवितान आमी जायतीं विस्मितां पळोवंक पावतलीं. आमी आमच्या जिवितांत जायत्यो मिलाग्रो भोगूंक पावतलीं आनी आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत जायतें खुशालकाय आनी बदल हाडूंक पावतलीं. तर मोगाच्या भावान भयणो आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना कार्य करता, बरीं कार्य करता तेन्ना ती कार्यच करून न्हय पूण भावार्थान करूंक, जेजूच्या आदारान करून ती आमी मुखार वचूंक गरजेचें. तर आयज जेजू लागीं हीच कृपा मागुया आमचो भावार्थ घट करूंक. जसो ताणें आयज शिसांक म्हणलें तांचो भावार्थ घट करूंक, तेच भशेन आमचोय भावार्थ घट करूंक आमी देवा लागीं आमी मागुया.